मोगाळ बाबुणानो, गेल्ले कार्यावळीन आमी खोट्या नितीदारा संबंदी पळयले. जरी तो खोटो नितीदार आसलो तरी ताणें त्या राण बायलेचे मागणें आयकल्लें आसलें. खरें पळयल्यार त्या राण बायलेक कोणूच नासलो आनी ती व्हड दुकान संकश्टान आसली. आयज ह्या वेळार तो तुका आनी म्हाका पळयता. आमची चिंतना, आमचें दूख कितलें व्हड आसा हें ताका खबर आसा. तो आमचें सगळें जाणा आसलेलो जिवंत आनी खरो देव जावन आसा. आयज तो तुका निराशी करूंक पळयना, पूण तुवें तें राण बायले सारकें आपलें मागणें दोनया जेजूक कळीत करूंक जाय. तो आमची सगळी मागणी आयकोन आमकां खुशालकाय दिता. मोगाळ बाबणानो, अशें दिसता आयचें शिकोवपूय हें सगळें मागण्या वयरूच आसा आसूं येत. आनी खरें म्हणजे तें मागण्याच्या वयरूच आसा. आयज ह्या सुवातेर आमकां दोग जाण मनीस दिसता आनी ते दोगूय जाण मनीस वेगवेगळे तरेचे जावन आसा. ह्या सुवातेर ते आमकां दिश्टी पडटा. तातूंतलो एकलो फारिजेव आनी दुसरो दोन वसूलदार जावन आसलो. फारिजेव नीट उबो रावन आपल्या मनांत मागणें करतालो आनी तो अशें म्हणटालो, दोनया देवा, हांव हेरां मनशा सारको न्हय. ते तर चोर, नागवणे, पोरद्वारी. हांव त्या दोन वसूलदारा सारकोय न्हय. हांव तुका आर्गां भेटयतां. हांव सातोड्याक 2 फावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसलेल्याचो दावो वांटो हांव तुका दितां. देव हें ताजें मागणें आयकतालो आनी 2 वसूलदाराचें मागणें देव आयकतालो. 2 वसूलदार अशें म्हणो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूत कर. मोगाळ बाबणानो, देवान कोणाचें मागणें आयकलें जाय? तर ह्या 2 वसूलदाराचें मागणें देवान आयकलें, कारण ताणें आपलें पातक देवाच्या मुखार कबूल केलें. तेन्नाच देवान ताजें मागणें आयकल्लें आसलें. आयज जर आमचीं पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमची मागणी आयकता. आमी पातकान जियेले जाल्यार देव आमची मागणी केन्नाच आयकोचो ना. त्याच पासत पयलीं आमचें पातक आमी वळखून घेवंक जाय. पूण जायते जाण अशें म्हणनात की आमी कित्याक पातक वळखून घेवंक जाय. आमी तर केन्नाच पातक करूंक ना. जेन्ना तूं अशें म्हणटा तेन्ना तूं तुकाच फटयता आनी देवाकूय तूं फटकिरो करता. असलें मागणें देवाक नाका आनी देव असल्या मागण्याचें जबाब दिवंक सोदिना. हांव हें करतां, हांव तें करतां, हांव दोनया देवाक दावो वांटो दितां, हांव ताच्या मुखार खूब बरो जावन आसा, सगळ्यांहून चड मागणी हांव करतां, हांवें केन्नाच कोणाचेंच वायट करूंक ना, अशें आमी गर्वान जर म्हणत जाल्यार आमची मागणी देव कसो आयकतलो? देवाक जाय 2 वसूलदारान केल्ल्या मागण्या सारकें तुमी मागणें केल्लें. असलें मागणें सगळ्यांनीच केल्लें ताका जाय. पूण मनीस आपली चूक वळखून घेवचे खातीर खूब आडखळ्यो हाडटा. ताका दिसता आपूण जें कितें करता तें सगळेंच बरें जावन आसा आनी दुसरो जें कितें करता तें सगळेंच वायट जावन आसा. जायते फावट जायते जाणांनी अशें मागणें केल्लें हांवें आयकलां. दोनया, ताका तूं पळय, ताजें तूं निसंटन कर. खरेंच मोगाळ बाबणानो, कितलीं वायट उतरां ती पळयात. देव केन्नाच कोणाचें निसंटन करिना. पूण जेन्ना आमी मागणें करता आनी दुसऱ्या पसत करता तेन्ना ताज्या भलायके पासत, ताज्या चिंतना पासत, ताका शांती मेळचे पासत आनी ताका सवस्काय मेळचे पासत मागणें करूंक जाय. देवाक आमचें कांय नाका. त्या फारिजेवान म्हटलें, आपूण त्या मनशा सारको न्हय. आपूण कसलो आसा वा आपूण कितें करूंक ना हें तो म्हणना. तर आपूण तो म्हणटा की त्या मनशा सारको आपूण ना. तो म्हणटा जो भायर पातकी आसा तसो आपूण न्हय. आयच्या मनशान आपूण कितें करता तें पळोवंक जाय. आयज जरी मनीस देवाक आपली व्हडवीक दाखयणारो जावन आसा तरी एक दीस देवाच्या मुखार सगळ्यांकूच उबें रावचें पडटलें. आयज जायते जाण आपूण अशें करता आनी आपूण तशें करता अशें म्हणणारे आसात, पूण आपलें जिवीत तपासपाक ते तयार नात. 12वे वळी प्रमाणें ताणें आपणाचेंच मागणें त्या सुवातेचेर केलें.
तो आपणा कडेन आपुणूच जावन उलयतालो, पूण ताका अशें दिसतालें की आपूण देवा कडेन उलयता. ताचें मागणें हें वेगळेच तरेचें जावन आसलें. ताणें आपणाकूच देवाच्या मुखार व्हड केलो. ताका बरेंच गर्व आयलोलें आसलें आनी खरें म्हणजे तो बरोच पयशेकार जावं येत. तो दिसपट्टी देवाक आपलीं आर्गां भेटयतालो आसूं येत, पूण त्या सुवातेचेर तो देवाक आर्गां दिना, तर तो आपलें मागणें करता. तो आपलें पातक कबूल करून घेना, तर आपली व्हडवीक ताणें गायली. पूण 2 वसूलदारान आपलें पातक पयले सुवातेचेर वळखून घेतलें आनी तो खरो देवाच्या मुखार असो उबो रावलो. तो लोकांक नागोवन बरोच ग्रेस्त जाल्लो आसूं येत, पूण तो आपलें काळीज ग्रेस्त मनशा सारकें करिना, तर देवाच्या मुखार तो तें उक्तें करता आनी आपूण कोण आसा हें तो दाखोवड करता. आयज जायते जाण जर दुसऱ्याक आदार करतात जायत जाल्यार ते म्हणटात, हय, हांव ताका आदार करतां, हांवें अमक्या अमक्याक आदार केलो, हांवें हाका आदार केलो, हांवें ताका तें दिलें. अशे तरेन जायते जाणांचो जबाब आमकां आयकूंक मेळटा. पूण देवाच्या मुखार आमचें जिवीत कशें आसा हें आमी पळयना. देव सगळ्यांची काळजां पळयणारो देव जावन आसा. देव भायलें रूप केन्नाच पळयना. तो तुका आनी म्हाका पळयता, पूण आमचें भितरलें जिवीत तो पळयता. आमचे कडेन कितें आसा तें ताका नाका, पूण आमचें काळीज कशें आसा हें ताका जाय. मोगा इश्टानो, म्हाका सुद्दां त्या दयेच्या सिंहासनाच्या मुखार उबो रावंकूच जाय. तुमी ताच्या आसण्या मुखार येवंक गरज आसा. आयज सगल्यांकूच देव आमंत्रण दिता. खुर्साचेर ताणें त्याच पासर जीव दिल्लो आसा. सगल्यांक जिवीत मेळचें, सगल्यांनी आपलें पातक वळखून घेवचें, कोणाकूच इफेर्ण फाव जावचें न्हय. सगळे जाण पवित्रतायेन रावचे आनी एक दीस ताच्या सांगाता ते सुर्गीच्या राज्यान पावचे. हीच आयज गरज जण एकल्याची जावन आसा. आयज आमचें जिवीत ताका आमी भेटोवंक जाय. देवाचो वावर ह्या संवसारांत जायतो आसा. आयज आमी आमचोच वावर करतात. आमी आमचेंच घेवन आसात. आमकां दुसऱ्याचें कांयच पडून वचूंक ना. जर अशें जालें तर आमचो फुडार कितें? जेन्ना तो येतलो तेन्ना आमी ताच्या सांगाता वेतले? हें तूं चिंतून पळय. तशेंच ह्या सुवातेचेर ल्हान भुरग्यांची वोपार सांगलेली आसा. जेन्ना ल्हान भुरगीं जेजूशी येतात तेन्ना ताजे शीस तांकां आडयता, पूण जेजू म्हणटा, तांकां तुमी आडोवं नाकात, तांकां म्हजेशी येवं दी. शिसांक दिसतालें की ल्हान भुरगीं म्हत्वाचीं न्हय म्हूण, पूण दोनूय जेजूक तांचें पडोन गेल्लें आसलें. ताजी येवजण वेगळीच जावन आसली. हीं भुरगीं जेजूच्या पासत त्रास सोंसचीं आसलीं. जेजूक तांचें पडोन गेल्लें आसलें. तांचेर आपली नजर ताणें दवरलेली आसली. मोठ्या लोकांनी ताका आपणा पासून पयस केलो, पूण ल्हान भुरग्यांनी ताका मानून घेतलो. आयज असलेच तरेचे तरणाटे ताका जाय, कारण ताजो वावर ह्या संवसारांत व्हड जावन आसा. ताजें उतर परगट करच्या पासत तरणाट्याची ताका गरज आसा. आयज हें जर वावर देवाचो फुडें वेतलो जायत जाल्यार म्हातारे मनशाची गरज ना, तर तरणाट्या मनशांची गरज आसा. त्याच पासत जेजू म्हणटा त्या ल्हान भुरग्यांक पळोवन, खरेंच सर्गीचें राज ह्या ल्हान भुरग्यां सारकें जावन आसा. आनी तें ल्हान भुरग्यां पासत कित्याक म्हटलां, तर त्या ल्हान भुरग्यांक कांयच सजमना. तांकां कसलींच चिंतना ना, तांकां कसलीच भिरांत ना आनी तांकां कित्याचेंच पडून वचूंक ना. ते खुशालकायेन आसात, ते शांतेन जियेतात. त्याच पासत जेजू हें म्हणटा. पूण आयज आमचें जिवीत व्हडाचें कशें आसा हें आमी पळोवंक जाय. ते ल्हान भुरगे तर एक दीस देवाच्या आसण्या मुखार वेतलेच, पूण व्हड आसलेलो मनीस दिसान दीस पातकान पडटा आनी ताजें जिवीत वायट जायत वेता. जितलीं ताजीं वर्सां ह्या संवसारांत आसा तीं पवित्रतायेन जावच्या पासत तो प्रयत्न करता, पूण तरी पूण ताच्या हातांतल्यान जायते चुको घडटात. आयचो मनीस देवाचो आनी संवसाराचो मोग करणारो जावन आसा.
आयज ताजें मन दोन दोनयांचेर आसा. ताका दोगांयची इश्टागत सोडून दिसना. आनी अशें करून सर्गीच्या जिविता पासून मनीस बरोच पयस पावलोलो आसा. मनीस जें कितें करूंक जाय तें करिना आनी जें कितें करूंक नाका तेंच करता. हो तरणाटो सगलें ताजे कडेन आसलें, पूण जेन्ना जेजून ताका सांगलें, तुजे कडेन जें कितें आसा तें सगलें तूं वीक आनी गरिबांक दी आनी म्हज्या फाटल्यान यो. ह्या सुवातेचेर आमकां अशें दिसता की जेन्ना जेजून ताका हें सांगले उपरांत ताजें मन दुखवलें आनी तो मनीस देवाचें उतर सांडून पयस पावलो. हें कित्याक तर ताणें गिरेस्तकायेचो मोग केल्लो आसलो. ताका ताजी गिरेस्तकाय सोडूंक दिसनासली. खरें म्हणल्यार तो सगले कायदे पाळटालो, आवय बापायचें तो उतर आयकतालो, ताका सगल्यांक मान दिवंक कळटालो, पूण ताणें एकूच सोडलें ना, ती म्हणजे गिरेस्तकाय. आनी त्याच पासत ताका तारण फावो जालें ना. तारण फावो जातलें जायत जाल्यार आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. ह्या संवसाराची इश्टागत आमी सोडूंक जाय. तेन्नाच आमकां व्हड तारण फावो जाता. जेन्ना संवसारांत आमी आसता, संवसाराच्या चाली रिती प्रमाणे जर आमी चलोंक लागले जायत जाल्यार देवाचे आमी न्हय, आमी संवसाराचे जावन आसा आनी संवसार हो सैतानाचो जावन आसा. आमी मॅथ्यूवाच्या शुभवर्तमानाच्या तशेंच मार्काच्या शुभवर्तमानाच्या पुस्तकांत पळयता, मॅथ्यू एका कुड्ड्याची खबर सांगता आनी मार्क आनी लूक दोन कुड्ड्यांची खबर आमकां दिता. ह्या सुवातेचेर जो कुड्डो आसा तो रस्त्याचेर देगेक भीक मागीत आसलो. जेन्ना त्या वाटेन जायते लोक वेतना ताणें आयकल्लो आसलो, तेन्ना ताणें कोणाकूय विचारलें जायत की ह्या सुवातेचेर कोण येवचो आसा व ह्या रस्त्यांतल्यान कोण वयचो आसा. तेन्ना ताका खबर मेळ्ळी जेजू नाझारेतकार ह्या वाटेन वयचो आसा म्हूण. हें आयकल्या उपरांत त्या कुड्ड्यान वोडान आड्डूंक सुरवात केली, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. पूण लोकांनी ताका वगीच दवरलो, ताका फुडें येवंक दिलो ना. पूण दोनूय जेजून ताका आयकल्लो आसलो. पयशिल्ल्यान देवाची नदर ताजेर पडलेली आसली आनी तो तर व्हडानूच बोब मारतालो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर म्हणून. हें जेजून आयकलें आनी जेजू वाटेर थांबलो आनी त्या कुड्ड्याक आपणाशी येवंक ताणें लायलें. आनी ताणें ताका विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? त्या कुड्ड्यान जेजूक म्हटलें, सायबा म्हाका नव्यान नदर ये सारकें कर. आनी जेजून ताका नव्यान नदर दिली. अशें दिसता की हो कुड्डो जल्माचोच कुड्डो नासलो, तर ताका पयलीं नदर आसली आसूं येत, उपरांत ताजी नदर गेल्ली आसूं येत. ती कशी गेली आनी केन्ना गेली हें आमकां त्या सुवातेचेर कळना. पूण ह्या उतरा वयल्यान आमकां अशें दिसून येता की म्हजी नदर म्हाका नव्यान ये सारकी कर. जेन्ना तो अशें म्हणटा तेन्ना अशें दिसता की पयलीं ताका नदर आशिल्ली आनी आतां ताजी नदर गेल्ली आनी ती ताजी नदर ताका परत जाय अशें ताजें आवणें आसलें. आनी त्याच पासत तो व्हडान मागणें करता आनी जेजू ताजें मागणें आयकता आनी ताका तो हात लायता आनी बरो करता. आनी जेजू ताका म्हणटा, तुज्या भावार्था उद्देशी हें तुका जावनी. आनी त्याच वेळार ताका नदर येता. मोगाळ भाव भयणानो, आयज ह्या सुवातेचेर आमकां सगळीं मागणें दिसता. जेजून कुड्ड्यांक कशे तरेन नदर दिली हें आमी पळयलें. आपल्याच्या फाटल्यान जाणें ताका आपयलो, तो ताका सोडून गेलो. तो कित्याक हें आमी पळयलें. आनी आयज तो तुका आनी म्हाका पळयता. आमच्या मनान, आमच्या काळजान, आमच्या जिवितांत कितें आसा हें तो जाणा आसलेलो देव जावन आसा. आयज तूं कसो आसा? तुजें दुयेंस पिडा हें ताका खबर ना अशें तूं जाणा? तुका आयज तो पळयता आनी तुजें मागणें तो आयकता. तर ह्या वेळार तुजें मागणें कितें आसा? त्या कुड्ड्यान केल्लें तशें मागणें तुजें आसूंक जाता? तुवें तशें केन्ना मागणें केलां काय?
केन्नाच तुवें दोनूय जेजूक मानून घेवंक ना. आयज जर अशें तुजें जिवीत आसा जाल्यार दोनी जेजू तुजें मागणें कशें आयकतलो. जायते फावटी आमकां खबर ना दोनी जेजू कोण, तो कित्याक पासत ह्या संवसारांत आयलो, ताणें दूख आनी त्रास कितले सोंसले हें पासून आमकां खबर आसना. आमी आमच्याच येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत चलता. आमचे जायते देव आसात. आमी त्या देवांक बसतात, पुजतात, पूण आमकां कांयच फायदो जायना. सदांच आमची चिंतना वाडत आसता. आमचें दुयेंस वाडत आसता. आमकां कोणूच ना अशें दिसता. सगळे जाण आमकां सांडून वेता. पूण आयज तूं आनी हांव खंयचे दशेचेर आसा हें आमकां पळोवया. आमी भावार्थी जावन पासून अशे दशेचेर आसा काय आमी खऱ्या जिव्या देवाक बसतात तसले जावन आसा. मोगा भाव भयणानो, जेजू जर कोण आसा हें तुका खबर ना जाल्यार तूं आयक. जेजू जावन आसा देवाचो पूत. तो तुज्या आनी म्हज्या पातकां पासत ह्या संवसारांत आयलो. तुका आनी म्हाका सोडवण दिवच्या पासत ताणें आपलो जीव त्या काल्वरीच्या खुर्साचेर दिलो. तुज्या चिंतना उद्देशी तुका कास्त मेळना जावच्या, तुज्या हातांनी केल्ल्या पातका उद्देशी तुजे हात इफेरनान वयचे न्हय, तुज्या कुडीन केल्ल्या पातका उद्देशी तूं त्या उज्यान पडचो न्हय, हीच देवाची येवजण जाली. आनी आयज तो तुका आनी म्हाकाय पळयता. आयज म्हजें तारण जावंक पावलें फकत आमी देवाचें उतर आयकलें त्या पासत. पूण तुजें तारण आजुनूय जावंक ना जाल्यार कित्याक तर तुवें देवाचें उतर आयकून जायते फावटी ताका तुवें नाकारला. आयचो हो दीस जावन आसा तारणाचो दीस. आयज तुका तारण फावो जातलें. आयज जर तुवें तुजें पातक वळखून घेतलें जाल्यार देव तुका आयज व्हड खुशालकाय आनी आनंद दितलो. कित्याक आमी सगळेच जाण पातकी जावन आसा. संवसारांत बरो म्हटलेलो कोण ना. पूण आमी आमच्याच पातकान मेले जाल्यार आमकां जिवीत मेळचें ना. तर मोगा भाव भयणानो, खरेंच हीं उतरां तुमकां कशीं लागलीं आनी ह्या उतरां उद्देशी तुजे कितें प्रस्न आसात हें आयजूच आमकां कळोवपाक विसरूं नाका. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडले कार्यावळीन आमी परत मेळुया.